प्रकरण सांग्यावेल्या मिरेकल्स हायस्कुलाचे भुरगीं बोवाळ घालता म्हूण शिक्षकान खंय ख्यास दिली. वतान ग्राउंडार अर्दवरां मायज रावंड मारपाक लायले. वतान भुरगीं जाम जाली. कोणाक ओकारे, कोणाची तकली दुखूंक लागली जाल्यार एकल्याचे तर ऑक्सिजन देवन हॉस्पिटलांत घालपाची पाळी आयली. आतां पालकांनी शिक्षण कॅगन गोमचा आड कागाळ केल्या. आनी तो इतले हें करता की भुरग्यांक हें तापयतालो तें पळोवन आमकां भंय दिसता. पण इतले तेंप आमी उगी रावल्या. पण तो इतले हें केलें तरी पण आपूण सॉरी म्हणना. तेणें हाफ अवर भुरग्यांक फूल पिरियड धांवपा लायलें. मिलिटरी पसून इतले वेळ केन्ना धांवपाना. तेका मनीसपण मातसो पडना. भुरग्यांक म्हणटा 250 सुमार रावंड जालें म्हणटा. 250 सुमार भुरग्यांक इतली भुरग्यांक धांवपाचें एशें कोन्न वतांक आनी वयल्यान तांकां कांय केलें ना. तेणें भुरगीं पोरना जावन पडले, ते घोवळेन पडले. तांकां तेणें पळयलो सुद्दां न्हय. आमी हेडमास्टर फिलास्त्रो कार्दोजाक मेळ्ळे. तो म्हणटा प्रकरण मातशें राजकी दिसता. इशू खंय तापयला. It looks like it's a little bit politically motivated as issue जालो. भुरग्यांक everything is okay. But and I assured them that I will take action and that I will ask an explanation or concerned teacher. I will take a meeting which I took yesterday. ते बोडे आज पडे आमकां नाका आमगे भुरग्यांक त्रास जाल्ले. पण हें जालें आनी थोड्यांनी मातशें नाटक बी केलें, एक्टिंगूय केलें. यू नो लायक आतां कायदे जायते टिचरां थोडे कायदे पूण भुरग्यांक चड आहाय. So we have to keep restrained ourselves. That is what I have told my staff members. So will take care next time. आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय शाळेंत पावलो. शिक्षकाची चौकशी चालू आसा. दोशी असल्यार शिक्षका आड एक्शन निश्चित म्हूण ताणें स्पश्ट केला. The deputy director who have come here, they will inquire about it, whether it is really a fact what has been mentioned and what is happening. Then we will take appropriate action. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.